हिंसक कुत्रे पिटबुल आसत किंवा ते रोटवायलर आसत अशे वेगवेगळे हातूंतले खंयचे हे खरें म्हटल्यार हांवें फाटल्याच फावटी डिसिजन जाल्या उपरांत हाजेर एडमिनिस्ट्रेटिवली नोट धाडूनय दिल्लो. थोडेसो डिले जो आहा पळय न्हू तो आमच्या काही डिपार्टमेंटा कडल्यान जाला तेजी चवकशी करून जाल्यार तो लागलेलो. जी घटना घडली ताज्या बद्दल हांव दुख्ख व्यक्त करतां. खरोखरूच मनाक यातना जाता, दुख्ख जाता की बऱ्याच जाणांच्यो म्हणजे हॉबी हाज्या खातीर गरीब मनशाचो मृत्यू हे योग्य न्ही हें सहन करून घेवचें ना. म्हणून तर आमी ताजेर म्हणजे 304 मर्डर हो तेजेर केस लायला, ताका अरेस्टूय करचें, ताका भितरूय उडयचें, ती केसूय फॉलोअप करून ताजेर जाता तितलो ताका इंप्रिजनमेंट हो ताजेर हांव ताका घालतलें. बट इन फ्युचर म्हाजें तर म्हणणें आसा की पूर्णता विदीन 8 to 10 days हो नोटिफिकेशनूय दी हांव म्हज्या एडमिनिस्ट्रेशनाक वेटरनरी डिपार्टमेंटाक काडपाक लायता, काडटा आनी जाता तितके बेगीन तेंच्यानी अशा पद्दतीचे कुत्रे आसा तेंच्यांनी लॉंग रन ह्या आनीक हाडपाक दिवचे ना. बट आसा तेंच्यांनी एफिडेविटूय दिवचो पडटलो. अशा पद्दतीच्यो कितेंय जर इन्सिडंट जायत जाल्यार ही जबाबदारी तेंची ओन आसतली, तेंची स्वताची आसतली. हे दोनूय जे आसा पळय न्ही स्टेटी ते विदीन अ मंथ सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करून घेता. पण मागीर गोंयकारांक आव्हान आसा तशे हिंसक बुद्धीचे कुत्रे जे आसा पळय ह्यो ब्रीड गोंयांत तेंच्यांनी हाडच्यो न्हू, जेणे करून गोंय एक काळ रेबीज मुक्त गोंय म्हणून आशिल्लो. तो अशा पद्दतीचे वेगवेगळ्यो ब्रीड्स गोंयांत हाडटात आमकां फेस करचें पडटा. आज भटकी कुत्री ही एक व्हडली समस्या जाल्ली आसा. तेजे अशा घरांत बसून त्या कुत्र्यांक आनीक रस्त्यार सोडचे न्ही ही व्हडलो प्रॉब्लेम आमकां क्रिएट जावपाक लागला.